हरवळेचो धबधबो हो गोंयांत फामाद पर्यटकांक भूल घालपी धबधबो। मात सद्याक हो सुकिल्लो धबधबो पळोवन थंयच्या लोकांच्या काळजाक पीळ पडटा। पयले फावट मार्च म्हयन्यांतच ह्या धबधब्याचे हे अशे रितीन उदक सुकला। हाका मायनिंग लॉबी जबाबदार आसा म्हण थळावे सांगतात। RDX गोवा खातीर हरवळेच्या निलेश परवार। हे हरवळ्या धबधबो सुकला पळय त्याच्या विशीं हांव म्हायती सांगता की ही हरवळ्याची जी धबधबो सुकला त्या धबधब्याची म्हाज्या म्हायती प्रमाणे म्हाका जवळ जवळ 62 वर्सां जालीं म्हाका हांवें केन्नाच सुकून पळोवंक ना। आनी ह्या पाणया पासून हांगासर दाट तयार केल्ली आनी दाट तयार जाय ह्या पाणया ती हेज्या उपरांत हांगासर जी मातयेन भरली काय ना ती आनी सांगूं नाका। हे मातये पासून जे भयंकर त्रास जाता सबंद हे झरे जे आसले ते पाण्यान सबंद मोकळे जाल्ले आहा। आनी ही खण जेन्ना ही पोनाक गेली तेन्ना ही खण हें वयर सरलें व्हाळ पोनाक गेलो वयर उरलो खण पोनाक गेली कळ्ळें न्हू। हेज्या उपरांत मागीर हें अशेंच जालें। त्या उपरांत मागीर कितें जालें आतां मागीर हे उपरांत लोक पंपान पाणी सोडूंक लागले शेजावाचें म्हण फर्मेंटाचें म्हण आनी मग DMCचें म्हण पाणी सोडूंक लागलें। त्या उपरांत पाणी चालू आसलें आनी आतां ही मायन जाल्यार ती बंद पडल्या कारण पाणी हांगा सुकूंक ना। म्हणजे म्हाज्या 10 वर्सां प्रमाणे हांगा पाणी आलतड पलतड मारूंक मेळना इतकें पाणी हांगा आसतालें। जेन्ना हांगा पायरी आसली पळय पायऱ्याच्या पत्तडी वचूंक मेळनासलें इतकें पाणी हांगा आसतालें। खंयच्या म्हयन्यान मे म्हयन्यान जून म्हयन्यान सोडून मार्चे पर्यंत तेन्ना भयंकर हांव ते काम करता सगळें सगळीं शेतां न्हू सगळें शेतांत पाणी वयतालें। ह्या देवस्थानाचेर पयले फावट कमिटीचेर येयलो हांव सादारणशे 2000 सालांत। तेज्या पयलीं सुद्दां हांव देवस्थानांत काम करता। तेज्या पयलीं म्हाजो पप्पा आसलो कमिटीचेर आनी हो आमचो जो ऋतुश्वर देवस्थाना कडेन जो धबधबो आसा हो पांडवकालीन धबधबो। तो आयज मेरेन न थांबता न पावस न गीम एक 12 म्हयने 24 तास धबधबो चालू आसता। हे आमी पयले फावट पळयता की धबधब्याचें पाणी मार्च म्हयन्यानूच इतलें कमी जालां। फाटल्या वर्सा पाणी कमी जाल्लें पण ते सादारणशे मे म्हयन्याच्या 10-15 कमी जाल्लें पण इतलें सुकोवंक नासलें थोडें थोडें पाणी पडटालें। सगळ्यांच्या मते की हो जे पाणी कमी जाला एका एक नंबर जबाबदार मायनिंग लॉबी आसा। मायनिंग जे आसा तेंच्यांनी वॉटरफॉलाच्या लेवला सकयल तेंचे खणून गेल्ले डिगींग केल्लें आसा तेन्ना वॉटर लेवल कमी जाला आसा। वॉटर लेवल कमी जाल्या आसा कारणान ते धबधब्या हो जो नालो आसा त्या नाल्याक पाणी पावना। आनी दुसरी गजाल म्हणजे प्रत्येक वर्सा मायनिंग चालू आसतलें आनी ते कंटिन्यू तेंचे पिटांच्यान पाणी पंपींग करून व्हाळाक सोडटाले। आतां तांकां सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा की 15 तारखेच्यान मायनिंग बंद करचें म्हणून 15 मार्चाच्यान। ते 15 मार्च जेन्ना मायनिंग बंद जाला तेन्नाच्यान ह्या धबधब्याचो ही अवस्था जाल्ली आसा। तेन्ना आमी अपील करता गव्हर्मेंटा कडेन की तेंच्यांनी कशें तरी कितें ट्राय करून कितें तेंचे पावर यूज करून जे मायनिंग लॉबी आसा खंयचे आमकां मायनिंग लागता तांकां सांगपाचें की तुमी वॉटर पंपाचें पाणी परत पंप करून हांगासर हेका नालाक सोडा नाजाल्यार आनीक एक 15 दिसांनी हो धबधब्याचे आतां इल्लें जे बारीक पाणी पडटा तें सुद्दां बंद जातलें। आनी म्हाकाय विश्वास आसा की गव्हर्मेंट हें करूं शकता आनी हें करतलें कित्याक प्रत्येक हांगासर धबधबो आसला एक निसर्गय बरो आसा क्लायमेट बरें आसा सगळीं झाडां बरीं आसा आनी हांगासर ट्युरिस्ट मोठ्या प्रमाणान येता फॉरेनर्स येता ते सगळे येता धबधब्याचेर येता आनी धबधबे उदक कांयच ताणून पळयता निराश जाता आनी परत वयता। अशें जावचें न्हू कित्याक एकदां जर अशें लोकांक कळ्ळें की ना मार्च म्हयन्यानूच हरवळ्याचो धबधबो सुकता जाल्यार ह्या फुडें ट्युरिस्ट येवपाचें हांगासर कमी जातलें। तेन्ना जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान हेजेर कितें तरी एक्शन घेवची आनी हे सुरळीत करून घेवचें अशें हांव मागतां। मायनिंग आमकां वयर 2-3 लागता सेजा फॉमेंतो DMC तेंचे कणकीचे मळी आजोबा देवळा पासून तशें सगळें उदक हेवटेन येता व्हाळाक येता। तांकां पंपींग तांकां आतां टोटल एक्टिविटी स्टॉप कर म्हणटकूच तेंच्यांनी पंपींगूय स्टॉप केल्लें आसा। तें पंपींग चालू जायत जाल्यार परत उदक येतलें आमकां। साळवोकारय आसा।